जो ट्रान्सफॉर्मर आमच्या मेस्तावड्यार बसयला खरोखरच एक बरें काम आमच्या आमदारान केला. तशेंच ताका जोडून आमचो कॉन्सुलर जो आहा हे कॉन्सुलरानूय त्या खातीर भरपूर मेहनत घेतला आसतली. त्या खातीर हो ट्रान्सफॉर्मर आमकां येयला आनी खरीच तेंच्यांनी जे आतां सांगलां ते अशें आमकां हो त्रास जातालो. मदीं मदीं लायट वयताली आनी ते लायट वचपाक ताका टायम नासतालो, खंयच्या टायमार वचप ती. आनी मागीर आमी सगळे जाण बेजार जाताले, अरे लायट गेली. पूण आतां तेणी जो ट्रान्सफॉर्मर बसयला 200चो खरोखरच तो म्हाका दिसता बरो पावरफूल आसतलो आनी जो आमचो प्रॉब्लम आसलो तो प्रॉब्लम ह्या बरोबर सगळो सॉल्व जातलो अशें दिसता म्हाका. आनी खरोखरच आमी आमच्या आमदाराचो दाजी सरकाराचे थँक्यू म्हणटा. तशें आमचो कॉन्सुलर गिरीश बोरकार आहा ताका बी थँक्यू म्हणटा, कारण आज गिरीश बोरकार आनी दाजी मेळून आमच्या वाड्याचें जे डेव्हलपमेंट कितें करपाचें आहा तें घेवपाक भरपूर मेहनत घेता आनी तेणी आज पर्यंत डेव्हलपमेंट केल्लें आहा. तशें आमची थोडी इच्छा आहा आनीक आमचो डेव्हलपमेंट जावपाचो आहा. मेन म्हणजे आमचो जो रोड आहा पळय हो रोड ताका परत एक तार घालपाची गरज आहा. तशेंच सेकंड म्हणजे आमची सेवरेज आमच्या वाड्यार हातून पासून चालू जायना ती तेणी करपाक प्रयत्न करपाक जाय आनी ते बेगीन तो हाडपाक जाय सेवरेज. कारण आमकां सेवरेजचो भरपूर त्रास जाता आनी हांगासर सेवरेज नासल्या कारणान सगळे गटर बिटर आमचे सगळे ओपन जाता आनी ते ओपन असल्या कारणाने आमच्या हांगासर वाड्यार डेंगू तयार जाता. त्याचे आमी कॉन्सुलराक बी आमी मागता की बाबा आमचे गटर बिटर आहा ते मातशें साफ करून आमच्या हांगासर ते फोगिंग मशीन मारून मातशें ते सगळें लिमिटेड हाडपाचें अशी ही आमची इच्छा आहा ती पूर्ण करपाची. ह्या भागान मेस्तावड्या भागान हो खूब प्रॉब्लम आसलेलो लायट फ्लक्च्युएशनाचो आनी आयज खंय तरी तांकां तो सुटावो जालो. 200चो 150चो आसलो तो 200 जालो. आनी खरेंच कितें म्हणजे तुमकां आत्तां हांवें सांगलेलें बाबा उलयतना कित्याक 30-40 वर्सांचो ट्रान्सफॉर्मर त्या ट्रान्सफॉर्मराक ते कितें आहलें तें आमकांय खबर ना कशें आहलें तें. आनी त्या टायमाचेर परिस्थिती दुसरे भशेन आसलेली. त्या टायमार लोकां कडेन 1-2 फॅन आसताले, पूण आतां कशा मिक्सर आसा, ग्रायंडर आसा, गिजर आसा नाल्यार AC आसा म्हण सगळे 7 नंतर सगळे जाण ऑन करता आनी ते ऑन करतकूच मागीर ते लायट फ्लक्च्युएट जाताली. म्हूण त्या खातीर आमी खुबश्या फावटी आमदाराकूय सांगलें आनी आमदारानूय लेटरां करून डिपार्टमेंटाक खंय तरी आयज आमकां हो आमचो नवो ट्रान्सफॉर्मर हांगा येयलो. हांव खरेंच मागता आमदारा कडेन तशीच खुबशीं कामां आमच्या वॉर्डान येवपाचीं आसा. तुमी लोकांचें कितें आहा, लोकांची अपेक्षा दाजी कडसून वाडलेली आहा आनी प्रत्येक जाण म्हणटा बाबा आपणाचें जावपाक जाय. वच न्ही जाल्यार सगळे कडेन वास्कोभर फ्लक्च्युएशनचो जो एक 7-8 एरियांनी प्रॉब्लेम्स आशिल्लो. सो जेन्ना आमी हो प्रपोजल घालो तो सरकारान एक्सेप्टूय केलो आनी आमकां एक करून आमी आतां चेंज करीत आसा. सो आज आमी मेस्तावड्या ह्या भागान चेंज करता आनी आमी मागतात की हाजे फुडें जे आमी 150चे 200 करपा आसा थंय बी जे प्रॉब्लेम्स फ्लक्च्युएशनाचो आसा ते आमी क्लियर करतले. आनी एक 6 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता सगळे कडेन लायटीचो फ्लक्च्युएशनाचो प्रॉब्लेम कमी जातलो. तातूंत भितर आमचे अंडरग्रावंड केबलिंगूय चालू आसा. सो तातूंतय बी खुबशे प्रॉब्लेम जे परत वायरी तुटून जाताल्यो आनी कितें जाताल्यो ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले.